नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। स्वर्ण जयंती विमो येवजण सरकारान वडयली बंद। फेब्रुवारी सावन विमो कंपनीन हॉस्पिटलांनी पैसे दिवप केले बंद। सरकाराच्यो नव्यो अटी कंपनीक मान्य ना। सरकार करूंक सोदता विम्याची रक्कम 2 लाखां मेरेन। खणींचे लीज रिन्यू करपाक सुरू। 2 टप्प्यांनी लिजांचे नवीनीकरण। सरकार जोडटलो 800 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी। चालू खणींचे लीज पयली 5 लिजांच्यो केशी पावल्यो मंत्रालया मेरेन। गोयचे मायनिंग प्रश्नात राष्ट्रवादीचो मुखेली शरद पवाराची मध्यस्थी। पवारान विषय घालो प्रधानमंत्र्याचे कानार। सोमारा पवार मेळटलो पणजे धरण्याक बशिल्ल्या मायनिंग कामगारांक। 18 तारखेर शिष्टमंडळ दिल्ली। गोय ल्हान भुरग्यां खातीर दिशी दिशी जाता असुरक्षीत। भुरग्यां आड गुन्यांव वर्सभरांत बरेच वाडले। आंकडो तेकलो 125 केशी हुमकळे कोर्टांनी। निकाल लागना, गुन्यांवकारांक ख्यास्त ना। पळयात रिपोर्ट। आणि सरकारान म्हादय लवादा मुखार गोंयची बाजू मांडची। बेगोबेग म्हादय बचाव अभियानाची मागणी। डिसेंबर मेरेन लवादान 3 राज्यांक दिलो प्राज। गोंयची ना जाग माग। केस फ्राक पडत म्हूण अभियानाक हुस्को। आता खबर विस्तारान। स्वर्ण जयंती विमो येवजण सरकारान बंद उडयल्या। 31 जानेवारी सावन ICICI लोंबार्ड कंपनीन लोकांचे उपचारावेले खर्चाचे पैसे हॉस्पिटलांक दिवप बंद केला। कंपनीक नव्या सरकाराच्यो नव्यो अटी मान्य नात। येवजण अकस्मात बंद उडयिल्ल्यान सध्या हॉस्पिटलांनी लोकांक बोल्सांतले पैसे काडचे पडटात। उपचार अर्ध्यार आशिल्ल्यांचे चड हाल जाल्यात। भलायकी मंत्री म्हणटा सुदारीत येवजण जाग्यार पडटा म्हणल्यार 3 म्हयने तरी वतले। स्वर्ण जयंती विमो येवजण सध्या सरकारान बंद उडयल्या। फाटल्या सरकारान विश्वजीत राणे भलायकी मंत्री आसतना सप्टेंबर 2011 ही येवजण सुरू केल्ली। जुलय 2012 मेरेन 1,71,240 फामिलींनी हे विमो येवजणेची कार्डां केली। दर एका कार्डा फाटल्यान ICICI लोंबार्ड वर्साक 537 रुपया प्रिमियम घेताली। तातूंतले 100 रुपया कार्ड बाळगुपी फामील जाल्यार उरिल्ले 437 रुपया सरकार घालता। आता मेरेन सरकार आणि लोकांनी मेळून 537 रुपयाच्या कोतान 9,19,55,000 रुपया ICICI लोंबार्डाक फारीक केल्ले। येवजणेचो आता मेरेन 5,660 फामिलीक आदार जालो। हे कार्ड आसल्यार दर एका फामिलीक वर्साक 60,000 रुपया मेरेन वैजकी खर्चाची भरपाय मेळटाली। त्या खातीर राज्यांतली 26 खाजगी हॉस्पिटलां थारायिल्लीं। कंपनीन आता मेरेन लोकांच्या उपचारांचेर हॉस्पिटलाक वट्ट 3,13,00,000 रुपया दिल्यात। मात कंपनीक प्रिमियमाचे पैसे पावल्यात 9,19,00,000 म्हणजे कंपनी कडच्यान जाला त्या आदारा परस 3 पट चड। स्वर्ण जयंती विमो येवजण सरकारान बंद उडयिल्ल्यान आता हॉस्पिटलांनी लोकांक पैसे भायर काडचे पडटात। थोड्यांचे उपचार अर्द्यार आसात आनी आता हॉस्पिटलां पैसे मागतात। हाचेर प्रुडंटान भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक विचारले। लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा स्वर्ण जयंती विमो येवजणेत बदल करपाक लागून सरकारान ती तात्पुरती बंद दवरल्या। खर्चाची मर्यादा 2 लाख करपाचेर सरकार काम करता। त्याच बरोबर सरकार आनिकूय बरी खाजगी हॉस्पिटलां येवजणे सकयल हाडपाक सोदता। येवजण परत चालीक लागपाक आनी 2 म्हयने तरी वतले। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ICICI लोंबार्डाक सरकाराच्यो नव्यो अटी मान्य नात। 2 लाखांची मर्यादा आनी येवजणेंतले प्रिमियमा अशी हेर बदल मान्य करपाक कंपनी तयार ना। त्या खातीर सरकारान विमो कंपन्यां कडच्यान नव्यान प्रस्ताव मागोवपाच्यो हालचाली सुरू केल्या। मात हे 2 म्हयन्यां खातीर सरकारान कांयच पर्यायी वेवस्था केल्ली ना। बरेच जाणांचे उपचार ह्या 26 खाजगी हॉस्पिटलांनी सरकाराचेर भार सोडून चालू आसात। पूण येवजण मदींच बंद केल्ल्यान हॉस्पिटलां पैसे मागतात। आता बोल्सांतले पैसे मोडपाची परिस्थिती आयल्या, पूण सगळ्यांकूच तें परवडना। प्रुडंटा खातीर आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार। मायनिंगचे लीज रिन्यू करपाक सुरवात जाल्या। 2 टप्प्यांनी लिजांचे नवीनीकरण जातले आनी तातूंतल्यान राज्याचे तिजोरेन वट्ट 800 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी पडटली असो अदमास सरकारान केला। चालू आशिल्ले खणीचे लीज पयले पावण्यार रिन्यू जातले। 140 लिजांनी अशे 90 चालू मायनिंगचे लीज आसात। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण 5 खणींचे लीज नवीनीकरणा खातीर निमणे खण मंत्रालया मेरेन पावल्यात।
खण आणि जिओलॉजी खात्या लागीं 336 खणींची नोंद आसा. चालू आशिल्ल्या खणींच्या लिजांचें नविनीकरण करपाची प्रक्रिया खण खात्यान चालू केल्या. 2 पावंड्यार हें काम जातलें. सध्या चालू आशिल्ल्या खणीच्या लिजांचे पयलीं रिन्यूवल जातले. चालू आशिल्ल्यो 140 खणी गोंयांत आसात. पयल्या पावंड्यार 90 खणीच्या लिजाचें नविनीकरण करतले. ह्यो सगळ्यो खणी फाटलीं 5 वर्सां चालू आसात. ह्या नविनीकरणांतल्यान सरकाराक 560 कोटी रुपया स्टॅम्प ड्युटींतल्यान मेळटले. दुसऱ्या पावंड्यार 30 खणींच्या लिजांचो विचार जातलो. ह्यो खणी फाटल्या 5 वर्सांत अदीं-मदीं चालू आशिल्ल्यो. फाटल्या 5 वर्सांत चालू आशिल्ल्या हेर 20 खणींचो विचार तिसऱ्या पावंड्यार जातलो. उरिल्ल्यो 196 खणी मागीर विचारात घेतले. मायनिंग लिजाचे नविनीकरणाक लागून सरकाराक सुमार 800 कोटींची येणावळ मेळटली असो अदमास आसा. गोंय सरकारान स्टॅम्प ड्युटी कायद्यांत हालींच केल्ल्या दुरुस्तेक लागून लिजाचें नविनीकरण करतना 15% स्टॅम्प ड्युटी सरकाराक मेळटली. चालू आशिल्ल्या 140 खणीक लागून 560 कोटी मेळटले. स्टॅम्प ड्युटीक लागून सुमार 800 कोटी मेळपाची मोख सरकारान दवरिल्ली. उरिल्ल्या 196 खणीच्या लिजाचें नविनीकरण केल्या उपरांत आनीक 240 कोटी मेळटले असो अदमास आसा. सरकारान आतां मेरेन एका खणीच्या लिजाचें नविनीकरण केलां. केंद्रीय मायनिंग मंत्रालयाची मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत आनीक 4 खणीच्या लिजाचें नविनीकरण जातलें. पर्यावरण दाखले केंद्र सरकारान स्थगीत दवरल्यात. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, रानां खातें आनी हेर खात्यांचे हरकतना दाखले मेळ्ळ्या उपरांतूच गोंय सरकार लिजाचें नविनीकरण करूंक शकतले. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. गोंयच्या मायनिंग प्रश्नांत राष्ट्रवादीचो मुखेली केंद्रीय शेतकी मंत्री शरद पवार मध्यस्थी करता. पवारान हो विशय प्रधानमंत्र्याच्या कानार घाला आनी तो आपले परीन पुराय यत्न करतलो अशें राष्ट्रवादीचो प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिरसाट आनी सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकरान मिडियाक सांगलें. पणजे आझाद मैदानाचेर धरण्याक बशिल्ल्या मायनिंग कामगारांक पवार सोमारा मेळटलो. मायनिंगांतल्या लोकांक तेंको दिवंक 13 तारखेर राष्ट्रवादीची आझाद मैदानाचेर सभा जावपाची आसा. 18 तारखेर फुडाऱ्यांचें शिष्टमंडळ पवाराचे मध्यस्थीन दिल्लीन केंद्रीय फुडाऱ्यांक मेळपाचें आसा. की हो प्रश्न कोर्टा कडेन आसा आनी कोर्ट जेन्ना विचारता सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक तेन्ना एक पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स गोंयाच्या इकॉनॉमी खातीर सेंट्रल गव्हर्नमेंटान घेवपा जाय अशें एक म्हणणें गोंयचे जनतेचें आसा. गोंयचो प्रश्न हे लवकरात लवकर सुटपा जाय आनी ताच्या लागीं आमी ही 13 तारखेची मिटींग अरेंज केला. 18 तारखेक सुद्दां 18 तारखेक निश्चित जाल्यार आमी परत एकदां अनावन्स करतले. परंतु गोंयचे जे एफेक्टेड लोक आसात तातूंत सरपंच आसा, लोकल लिडर्स आसात, लेबर लिडर्स आसात, सगळ्यांनी एक गोंयचे म्हणून रिप्रेझेंटेशन दिल्ली वचपा जाय आनी ताणें हो प्रश्न सेंट्रल लिडरशीप प्रायम मिनिस्टरा कडेन मांडपा जाय. परंतु एक्सेस इतलो इजी नासता. आमी रिक्वेस्ट केल्या पवार साहेबाक की तुमी हें डेलिगेशन लीड करा आनी ताणें लीड केल्याक म्हाजी खात्री आसा की इज अ सिनियर लीडर, सेंट्रल लीडर, तांचें म्हणणें सेंट्रल लिडरशिपा पर्यंत पोचतलें अशें आमी अपेक्षा करता. अशें म्हणणें आसा की जर लोक आयुक्त ते जर हे परिपूर्ण जर आमकां जर करूंक जर जाय जाल्यार हे जे पळय कितें फायन बी पळय घालपाचें पळय कितें हें केल्लें आसा ते म्हणजे 10,000 वचून 1 लाख वयर 10 लाख रुपया पळय केल्लें आसा तें खरें रिडिक्युलस. जर खरें आतां जर कोणाक जर कंप्लेन जर करून जर करतलो जाल्यार ते करचो असो तेजो अर्थ फाटल्यान जाता न्हू. म्हणजे तूं मनशाक भंय हांव केलें जाल्यार 10,000 फाल्यां आपल्याक 10 लाख रुपया फारीक करचे पडटले, फाल्यां आपल्याक इम्प्रिजनमेंट जातलें. ह्या असो जर भंय जर प्रत्येक मनशाक जर पडलो जाल्यार कोण फुडें वतलो मागीर. हो लोकायुक्त कायद्यान सुद्दां जर खरोखर जे कोण करप्ट आसात तेचेर एक्शनी जावकूच जाय न्हू. तर त्या दृश्टीकोनांतून थंयसर कितें तरी ते अमेंडमेंट हाडूंक जाय आसलेलें. दे आर नॉट डन दॅट. म्हणजे हो फाटल्या मार्गान फाटल्या दारांसून हे परत करप्ट लोकांक कुशीक दवरपाक लागून केलां. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.